ना लस म्हणजे पहिली स्टार्टिंग जेन्ना हांव येयलो तेन्ना दिसली म्हाका लस कितें असो बसतलो आनी असो धंदो करतलो काय म्हणून आपण बाबा बिझनस करतलो आपल्याक जॉब नाका आपल्या कोणाच्या पांया खाली रावपाक नाका आनी स्वताचो इंडिपेंडंट कितें तें करपाक जाय जाल्यार हो धंदो करून आमी कशे फुडें सरूं शकता हांवें तशेंच आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक हांवें साथ दिले तुमी येया तुमी करून पळया तुमकां सपोर्ट दिता हांव सपोर्ट दिता की आमचे अशें आमी करता आमकां प्रावड आहा की आमी हें करता म्हणून स्वताच्या पांयार उबे रावले म्हाका अशें दिसता की थिंकींग म्हाजें स्वताचें शॉप आसपाक जाय म्हाज्या अंडर 4 जाण कामाक करतात गव्हर्मेंट जेव्हा पेक्षा हांगा बरें या रिस्पॉन्स बरो या नमस्कार माझे नाव विटू परब ऑफिस लेक्चर आणि तू हांगासर हो आतां म्हणजे हें बी विकता भाजी आनी हें बी मागीर केन्नाच्यान स्टार्ट केला तुवें म्हाका जाली आतां 2.5-3 वर्सां जाली ह्यो धंदो हांवें स्टार्ट केला बरो आहा रिस्पॉन्स आमच्या गोंयकारांक सुद्दां बरो आसा रिस्पॉन्स ओके तू सगळ्या बाजारांक वयता काय वाळपय आसता ना वाळपय फोंडा सांखळे हां हे 3 बाजार आमचे हां सो तुका कित्याक दिसलें की आपुणूय असो म्हणजे बाजारान आठवडे बाजारान वचून असो बिझनस करचो भाजी विकची अशी सगळे जाण म्हणटाले की बाबा सगळ्याक वचत तो आतां भायले येयल्या सो भायले येवन आतां हांगासर आपली म्हणजे डेव्हलपमेंट कितें तें आपले स्वताचें डेव्हलपमेंट कितें तें पयलें हांवें म्हटलें चल म्हाका पयलीं वचून बिझनसासून इंट्रस्ट आसा सो त्या खातीर हांवें इनिशिएटीव घेतलो चल करुया म्हटलें आनी म्हाज्या फ्रेंडान एका म्हाका सपोर्ट दिलो की बाबा चल यो तुका दाखयता की कसो कितें बिझनस आहा हो आनी हितूनसून कसो कितें फुडें तूं सरो शकता सो हे सगळे दाखयल्या उपरांत हांव ह्या बिझनसान फुडें सरलो सो आतां तूं वाळपय आयज आसा पळय बाजारान कितले आतां अशे गोंयकार आसात काय सगळे मॅक्झिमम भायले चडशे भायलेच आसात म्हाका दिसता आमी फर्स्ट आमी गोंयकार आसा आनी एक दोग चड जाण नाजाल्यार चडशी अशी पयलींची आमची बायलां जी आहा पळय ती कितें गांवठी बीन कितें मेळटा तितलेच घेवन बसता तितले पूण हे कांदे बटाट न्ही नाजाल्यार हे जे आमी जे सेल करता ते कोण ना कोणूच ना ना ओके आणि सो ह्या बिझनसान म्हणजे तुका आतां तूं आतां यूथ आहा पळय सो तुका अशी लस बी अशें कांय ना ना कित्याक जाणा कितें विचारता खुबशे भुरगे कितें करता लस धरता आनी आपूण आनी कितें भाजी अशी विकूं अशें बीन तांकां ते भावना जाता सो तुका अशें केन्ना दिसोंक ना ना लस म्हणटा ती पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हांव येयलो तेन्ना दिसली म्हाका लस कितें असो बसतलो आनी असो धंदो करतलो काय म्हणून म्हणजे ह्या धंद्यान तरी कोण आमचो गोंयकार कोण ना सो त्या खातीर आमी कशें कितें करतले काय म्हणून सो ह्या खातीर लस मी दिसली पूण जेन्ना बिझनस मायंडेड चिंतलो की समज तर आयज बिझनस मायंड तर घेवन वचत जाल्यार ती लस मी काडून सायडीक दवरली हांवें जर तर बिझनस तूं चिंतता आनी बिझनसाचो तूं तर इनिशिएटीव घेवन फुडें वयता आपूण बाबा बिझनस करतलो आपल्याक जॉब नाका आपल्या कोणाच्या पांया खाली रावपाक नाका आनी स्वताचो इंडिपेंडंट कितें तें करपाक जाय जाल्यार बिझनस तुका कसलो म्हणटा तो करपाक येवपाक जाय तो हांगासर ह्यो बाजारांत बसपाचो आसो जाल्यार तूं हाय लेवलचो आसो सो केन्नाच लस धरपाक जायना बिझनसाक सो हो एक तूं मेसेज दिता सगळ्या भुरग्यांक हय हांव तुजी एक युथांक कितें मेसेज आहा जे आतां खुबशे पळय गांवांनी बेकार भोंवता गव्हर्मेंट जॉब ना आनी तेची वाट पळयत रावता की केन्ना मेळटलो राजकारण्यांच्या ऑफिसांनी घरांनी फावटी मारीत रावता सो तांकां तुजो कितें मेसेज आहा म्हाजी एकूच मेसेज आहा की तुमी जे आपले लायफ वेस्ट करता कित्याक हांव अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंट सो तेच्यान भायर हांवें कोर्सूय केले सो हांव जॉबाकूय गेलो पूण जॉबानसून म्हाका तें जे सॅटिस्फॅक्शन आतां जे बिझनस जे करून सॅटिस्फॅक्शन मेळटा पळय तें म्हाका जॉबानसून केन्नाच मेळोंक ना आनी आमी पळय चडशे आतां ग्रॅज्युएशन करता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता पूण कितें करचें थिंकींग कितें फक्त जॉब पूण जर तर जॉबूच करपाक जाय जाल्यार जे आपूण म्हणजे कितें शिकता पळय ती एकूच लायन घेवन चलपाक जाय तूं डायवर्ट आसूंक जायना सो समज तूं आतां कितें जॉब चिंतता जाल्यार आपूण एक बरो हाय लेवल चिंतपाक जाय सो तर फाल्यां सकाळीं तुका कोणी हें करपाक जायना कितें डिमोटिवेट करपाक जायना तुका कोणी चिपून धरपाक जायना की आपल्या पांया कडेन येयल्या उपरांतूच तुका जॉब मेळटलो अशें म्हणून कोणी तुका चिपून धरपाक जायना सो तसो तूं शिकपाक जाय नाजाल्यार तुजो बिझनस मायंड आहा जाल्यार तुवें बिझनस स्टार्ट करपाक जाय आणि ह्या आतां धंद्यान तुका प्रॉफिट जाता म्हणजे तुजें बरें घर चलोवन तूं 4 पयशे जोडपाक शकता जोडपाक शकता आणि हे तूं आतां सध्या करता तशें तुका अनुभव आहा हय
ह्यो आतां म्हाका 2.5-3 वर्सांचो अनुभव आहा की ह्यो सुद्दां धंदो करून आमी कशे फुडें सरूंक शकता. हांवें तशेंच आमच्या बाकीच्या भुरग्यांक हांवें साथ दिले. तुमी येया, तुमी करून पळया, तुमकां सपोर्ट दिता, हांव सपोर्ट दिता. कित्याक हेज्यान पयलीं तर आमकां म्हाका जाल्यार फक्त एक फ्रेंडाचो सपोर्ट मेळत दिसलें जाल्यार आमकां असो कोण सपोर्ट करपी कोण नासलो की बाबा तूं हो धंदो कर आनी ह्या धंद्यान तुका मेळटले फुडले. ओके. सो तुका हे तुज्या ओन तू चिंतले आणि हे केले सगळे हय हे आणि मागीर तू सॅटिस्फाय आयज. आयज हांव सॅटिस्फाय आसा म्हाज्या लायफान. म्हाका कोणाक एक म्हणटा तें Depend ना. शिकला म्हटल्यार म्हाका कोणाचेर असो डिपेंड असो ना. हांव म्हाजें कितें चिंतू शकता. आतां फाल्यां समज म्हाका तर वचपाक जाय नाजाल्यार फाल्यां खंय रावपाक जाय, कितें काम आसा आमी आतां गोंयकार, आमकां सगळे सण परब म्हणटा पळय तशी सगळें लागता आमकां. आनी जर तर तेच जर आमकां तर हें करपाक जाय, सेलिब्रेट करपाक जाय जाल्यार जॉबाक वचून आमी ते सेलिब्रेट करूं शकना जशें आमकां सेलिब्रेट करपाक जाय. ओके. आणि तुका गोंयकारांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हय, आमच्या गोंयकारांचो जसो रिस्पॉन्स मेळटा जितलो जाय पळय तितलोच रिस्पॉन्स मेळटा. तुझे नाव सांग. माझे नाव सर्वेश गावस. तू खंय रावता. हांव रावना केली. सो तू हांगा तेच्या विटू आणि तुम्ही सगळेच हांगा. हांव ऑलमोस्ट 2.5 वर्स जाले धंदा दिता. तू कितें विकता. हांव सगळ्यात पयलीं आमी दोगांनी मेळून स्टार्ट केल्लो. हा. तेणी पयलीं स्टार्टअप दिल्लो, बॅकअप मागीर हांव येयला. हा. तेन्ना आमचो बरो रिस्पॉन्स आहा ओके. की आमचे अशें आमी करता. आमकां प्रावड आहा की आमी एक करता म्हणून स्वताच्या पांयार उबे रावले. ओके. सो तुम्ही तुमच्या पांयार आयज उबे आसा. उबे आसा. आणि ह्या धंद्यान तुमकां म्हणजे 4 पयशे जोडूंकय मेळटा. अशें जोडूंक मेळटा. सो तू कितें सांगता आतां युथाक कितें सांगपाक सोदता. युथाक इतलें सांगपाक शकता, जेन्ना कितें करता तूं करपाक वयता तेन्ना स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय. कोणाचो बॅक सपोर्ट नासतना आयज विटू सारके भुरग्यान आमकां सपोर्ट केल्लो ना. तेन्ना विटूचे हांव थँक्स दिता की विटून आमकां असो सपोर्ट केला. सो हांव युथाक इतलें सांगूंक शकता की कितें करता ते स्वताचो विचार करा. स्वताच्या पांयार उबे रावा. न्हू दुसऱ्याच्या पांयार पडपाक जाय. कोणाक सपोर्ट आसपाकूच जाय. स्वताक सपोर्ट आसपाक जाय. ओके. सो तू आयज सामको सॅटिस्फाय आसा ह्या तुज्या धंद्यान. खूब हॅप्पी आहा आणि तू हो कंटिन्यू कर आणि वाडयतलो फुडें. आनी हांवें वाडयल्लो आहा. सो हांव कोरियर शॉप चलयलो सद्या रेंटाक. ओके. सो म्हाका अशें प्रावड म्हाका अशें दिसता की थिंकींग म्हाजें स्वताचें शॉप आसपाक जाय. ओके. म्हाज्या अंडर 4 जाण कामाक करपाक जाय. सो अशें तुजें थिंकींग ठीक आसा. आहे. सदां लेवल अप आसपाक जाय. येस. माझे नाव अजय गावकर. खंय रावता. हांव दयार रावता. धाव्यान रावता. सो तूय विठू वांगडा बी हांगा आसता. तूय विकता तांकां हेल्प करता आनी तूय भाजी विकता. सो कितें सांगपाक सोदता तूं कित्याक म्हणून येयलो ह्या हितून. बरें आहे आता. हां. सो तुका 4 पयशे जोडपाचे हांगा संदी मेळटा. संधी मेळटा. ओके. तूं जॉबा फाटल्यान बी वचोंक ना असो गव्हर्मेंट जॉब बी अशें काय. गव्हर्मेंट जॉबापेक्षा हांगा बरें आहे. रिस्पॉन्स बरें आहे. हां. आणि 4 पयशे जोडूंकय मेळटा. पयलू आमी ट्राय केल्ले जॉबाक पण आमकां ते जॉबाक म्हणटा स्वताच दुसऱ्या अंडर रावपाक जाय. दुसऱ्याचें आयकपाक जाय. सो आमकां अशें दिसता की स्वता पांयार रावता तेन्ना स्वताचें केन्नाय चालू शकता. केन्ना पूण स्वता चिंतूं शकता की आपूण कितें करूं शकता. केन्ना बंद घेवपाक शकता.